नमस्कार तुमगेले मोगाचे यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड आमगेले GSB समाचाराक सगळ्यांक मोगान स्वागत करता. आज आयतार सकाळी 8:30 तुमगेल मुखारी ह्या वाराचे केलो विशेष सुद्दी घेवन हांव नागशेणे तुमगेल मुखार आयिल्लो आसा. आयच्या सुरवेचे न्यूज पळोवया. बेंगलोरच्या काशी मठांतू ख्यात कलाविदू अनंत नाग तांणी येवन आमगेले काशी मठाधीश परमपूज्य श्री श्री संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याला दिव्य करकमलान आशीर्वाद घेवन प्रसाद स्वीकार केले. ताजे एक दृश्य आता आमी पळोवया. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. नमस्कार. अनंत नाग हें म्हाजें नांव. हांव सानपण दवरून मोठ्या आश्रमांत संस्कारांत वाडिल्लो. तशें जावन सानपण दवरून सगळे मठांत वच्चे हेंचे आशिर्वाद घेवन आमच्या गुरू मठांत गुरूंगेलो आशिर्वाद घेवचे. आमगेले सानपण दवरून आवस बापूसून शिकयले संस्कार. आमी मल्लेश्वरम मस्त वर्सां आशिल्लीं, सुमार 20 वर्सां मल्लेश्वरम आशिल्लें. तावळे काशी मठाक सुमार 1978 फस्ट टायम आयलें. ताजे नंतर सतत हांगा मस्तपेटे आयला. ह्या वर्सा हांगा चातुर्मास आमगेले गुरू हांगाचे संयमेंद्र स्वामी मास आसा म्हणून कळलेलें. त्या निमित्त चातुर्मास जायना पडत तांणी रामेश्वर मुखार तांगेले प्रवासार वचे पयलीं तांगेलें दर्शन घेवन आशिर्वाद घेवन वचच्या म्हणून आयिल्लो. हें तांणी दिल्या. तांकां धन्यवाद. आमगेले दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या नाराविंतू अशा श्री गोपालकृष्ण देवस्थानांतू कार्तिक मासाचे भजने एक्को चल्ले. त्या कितली चंदायर जाल्ल्या म्हणजे एक दृश्य रूपक आतां तुमगेल मुखारी. कृष्णा तू सांभाळी, कृष्णा तू सांभाळी, देवावन माली कृपा दृष्टी घाली, यदुकुल मौली कृष्णा तू सांभाळी, कृष्णा तू सांभाळी.
ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ಮಾಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವಿಠಲನ ಮಾಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ. नाराविंत एक वेणुगोपाल कृष्ण देवस्थान आशिल्लें आतां काशीमठ जालां. अनादी काला दाखून विजृंभणेरे एका रात्री भजन चलता आशिल्लें. त्या प्रकारे ह्या वर्सा चड विजृंभणेर करचें आमी आलोचन करून सुमार आमी भजना पाळी तांकां रिक्वेस्ट करता तांणी 25-30 भजना पाळी तांणी आयले. ती कार्यक्रम खंडापटी विजृंभणेर चलता आसा. भारी खुशी विशय आणि सुमार भायली जैन आयले. ती भजना पाळी पळयल्यार बँगलोर दाखून सचेरी पेटे दाखून सुमार जन भजन हांगा सांगू येता आसा. ती ह्या संतान गोपाल कृष्णची कार्णिके देव म्हळ्यार कोणाकय चेडू बाळ जायना म्हण जाल्यार हांगा जैन मागचे येता. ती आतां मी पयर एक नवे कमिटी तांणी इन्व्हेंटरी काडतना सुमार जैनान पाळल्यांनी हांगा हरकी जावन दिल्लेले हांगा देवाक तेवूय आमी पळयलेलें आसा. हांगा मस्त जन येवन न्हंयतो न्हांवन हांगा देवाल सेवा केल्या रे संतान जाता म्हणून जनाले एक अभिप्राय आशिल्लें. तशें मस्त निदर्शन आमकां मेळना त्या विशयार. त्या निमित्त ह्या देवस्थानाक संतान गोपाल कृष्ण म्हणून नांव आसा. ह्या देवस्थानान इत्तीचेगे आमगेले काशीमठ स्वाम्यांनी काशीमठाक घेवन घेतलां. त्या निमित्त ह्या देवस्थानांत काशीमठ म्हणून आपूण घेता आसा. श्रीमद्भुवनेन्द्र वरदेन्द्र सुकृतीन्द्र सुधीन्द्र संयमीन्द्र तीर्थस्वामी गुरु महाराज की जय. मंगळूरचे श्री विठोबा रुक्माई देवस्थानांतू एक वार चल्लल तसल्या अखंड भजना सप्ताहाचे अखेरी दिवसू हुल्प आणि विविध विशेष कार्यक्रम चल्ले. त्या हुल्पेचे चंदाई आता मी एक पंता पळोवन येवया.
विठोबाले घर है भक्तीचे बिडार, विठोबाले घर है भक्तीचे बिडार, परम सुंदर सुधींद्र नगर, परम सुंदर सुधींद्र नगर, भाग्याचे मंदिर, भाग्याचे मंदिर, भाग्याचे मंदिर, भाग्याचे मंदिर, पंढरपूर हेची पंढरपूर, पंढरपूर हेची पंढरपूर. उडुपी जिल्ह्यात तशें पडुतिरुपती म्हणून नाव घेतील तसल्या कारकळच्या श्री वेंकटरमण देवस्थानांतू कार्तिक मासांतू चलचे विश्वरूप दर्शन त्या मस्त नाव घेतील असं ताका राज्य देशा लागूनय जन येवन त्या एक आनंद घेताची. त्या विश्वरूप दर्शन कशें आशिल्लें ताजी चंदाई पळोवन येवया. फुडल्या 2-3 वार लागून आम्ही GSB समाचारांतू तुमकां आमगेल काश्मीरांतू जल्लाल तसल्या विशेष रितीचे बदलावण कसले म्हणून सांगिल्लें आसा. तुम्ही त्या खुशेरी पळयलेलो आसा. आम्ही काश्मीराक वताना पयरी अर्थ थंय काश्मीराचे मच्छल म्हणजे गांवांतू थंय अशें आमगेल्या योद्धा तांगेल्या बेज कॅम्पांत वचून थंय कशें तांणी आसताची मागीर थंय आशिल्ले खंयचे रितीरी वेवस्था आसा म्हूण एक पळयलेलो आसा. त्या वेळी तुमकां दाखोवत तसले एक प्रयत्न करताची ह्या व्हिडिओ क्लिपांतू.
आमगेल्या श्री काशी मठांतू गुरू परंपरेंतू आमगेल्या स्वाम्यान आमकां कितलीकी शतमानां लागून ओरोन हाडला जाल्यार ज्ञान संपत्तू म्हणस त्या ज्ञान संपत्तू मनुस्क्रिप्टांत आसता तें डिजिटलायजेशन आनी पुस्तकां रुपारी हाडून जनसामान्य तांणी वाजूका तांणी तशें ज्ञान घेवका मागीर उत्तरोत्तर अभिवृद्धी जावका म्हणून स्वाम्याले आशय आशिल्ले त्याच रितीर आमगेल्या काशी मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सैमेंद्र तीर्थ स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान त्या 5 पुस्तक एक लोकार्पण जाल्लें आसा ताजी विचारांतूय आमी पळोवन माहिती घेवया. ಓರಾ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೂ ತಂದು ಕೇಶವೇನ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೋ ಗೋಡ್ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲೋ ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರಾಜ್ಯೋ ಊರಾಗಲ್ಲ ವೇದ ಹಂಗಲ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಊರಾ ಆಸ್ತಿ ಕೊಣಲ್ರಿ ತಗಿಯಲ್ಲ आणि आमगेल तो एसोल एक वेदव्यास मूर्ती ही मेळत रे साक्षात देवूच होतो वेदव्यासा बालराणा गोविंदा गोविंदा गुरु भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामी महाराज की जय और स्वामी महाराज की जय सुरेंद्र तीर्थ स्वामी महाराज की जय सुरेंद्र तीर्थ स्वामी अरे तुम काय जिल्हा काम बनावच ना वाट चूसरी जायस ना जय दितार चार दितार आम गोतच ना ही पूजा पद्धत कळून तुका आम्ही ती गेल्या म्हणल्यार आमगे तो पुस्तक असेल न्हू तो पुस्तक आमी तांकां दिलो तूं रासवार करी नाना गेलो बाय सदाचार नाना गेलो बाय हे देवाल वर्षा यान हे और स्वामी दीक्षित कळून तुका संन्यास दीक्षा पद्धती तयार काढ वेदव्यास एक मात्र त्यांनी बुक स्टोर दवर दवर नाही की हा हा हे और स्वामी स्नान के इत्यागम पंचसंस्कार संग्रह पंचसंस्काराचा काशी स्नान बोलताना रे आम्ही काय केलं नाही आमगेले आमचो एक संप्रदाय आसा म्हणून आमगेले महात्मा संप्रदाय समाजान फॉलो करचे आम्ही कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन आम्ही हर एक वर्ष GPL उत्सव म्हण करताची त्या GPL उत्सवांतू तुम्ही क्रिकेट खेळ पळयलेलो आसा ताजे आनंद घेतिल्लो आसा मागीर तांचो भाग घेवन तुमगेले संभ्रम सगळे प्रपंचान पळयलो आसा तसो जाल्यार GPL उत्सवांतू ह्या पंता बॅडमिंटन खेळ घालका म्हणजे एक चिंतन जाल्लो आसा ताजे विचारांतू तांतू भाग घेवची कशी तुमगे सनाची व्हिडिओ क्लिपांतू ह्या मेसेज आमी पावोवच्याक प्रयत्न करता आसाची. नमस्कार हांव नरेश शेणे आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशनान करता अशें GPL 8 वर्साचे GPL ह्या वेळा फेब्रुवारी 23rd 24th 25th सह्याद्री कॉलेज ग्राउंड्सांतू चलचे आसा. हे हाजे विशीं तुमकां GPL उत्सव कशें चलता तुमी पुरो पार्टिसिपेट करून अशें पुरो आयकून अशें पुरोची पळोवन अशें पुरोची. ह्या वेळा फर्स्ट टायम आमी ऑल इंडिया GSB शटल बॅडमिंटन टुर्नामेंट प्लॅन केला फेब्रुवारी 24th आनी 25th 2 दीस. हे 2 दीस US मल्ल्या इंडोर स्टेडियम आसा मंगळुरांतू तांतू जाता आसा. 8 टीम आसता 8 टीम ओनर्स 8 आयकॉन प्लेयर्स आनी प्लेयर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट जाला. तुमी हांतू प्लेयर रजिस्ट्रेशन जाय न्ही जाल्यार तुमी शटल बॅडमिंटन प्लेयर वय म्हूण जाल्यार तुमकां खेळचे हे टुर्नामेंटांतू इंट्रस्ट आसा म्हूण जाल्यार लीग मॅचांतू तुमी आमगेले हांगा दिलेले हाजे वटू दिलेले प्लेयर रजिस्ट्रेशन लिंकांतू प्लेयर रजिस्टर करून घेयाची.
तशीच कोणाकय हे 8 टीम ओनरशीप घेवचे आसूं म्हणून जाल्यार आमी दिलेल्या नंबराक कॉन्टॅक्ट करून तुमी ताजी कसं असं फॉर्मॅलिटी कंप्लीट करायची. हे एक फर्स्ट टायम जेवचे अशें ऑल इंडिया GSB टुर्नामेंट शटल बॅडमिंटन टुर्नामेंट भारी गर्द जाता. हाजे प्रायज एवॉर्ड पुरा आमी GPLाची स्टेजारी दिवचे आसाची. लास्ट डे क्रिकेटाचे केन्ना आमी सेरेमनी जाता की त्या टायमाक क्लब करून तेन्नाचे शटल बॅडमिंटनाचे एवॉर्ड्स पुरा दिवचे आसा ह्या वर्सा. हे नवे आमी एक स्टार्ट केलेले कोडियाल स्पोर्ट्सान स्टार्ट केलेलें तसलें एक नव एक आमगेले प्लेयर्सांक सपोर्ट करचे खातीर हाजी वटूची आमी स्वल्प बड्डिंग प्लेयर्स आसाची तांकां स्वल्प विंगड नमणारी सपोर्ट आनी करता आसाची. सो तुमी हे सगळे प्रोसेसान तूं पार्टिसिपेट करका. हे इव्हेंट यशस्वी करका म्हणून सांगून सगळे टिमा तर्फेन हांव तुमगेले निमून घेता. नमस्कार. यूथ ऑफ GSP हर एक वर्स आमगेल समाजान तशे गायक गायक्यांक एक वेद दिवत तसले प्रयत्न काम करता येतस ताका वॉयस ऑफ GSP म्हूण सांगताची. त्यावेळी येवचे वर्स आस जाल्यार ताजे फुडें भजन सम्राट म्हणजे एक रियालिटी कॉम्पिटिशन आमी दवरलें आसा. त्या भजन सम्राटांतू कसं विशेष म्हळ्यार तुम्ही 8 जनाले एक पंगड जावन अंतू भाग घेवेत. तुमकां चडती म्हायती दिवका म्हूण जाल्यार सीदा वचून आयकुया पुत्तूर नरसिंह नायक माम कसं म्हणटा ह्या विचारांतू कसले म्हळ्यार महानिर्णायक जावन तांणी ह्या कार्यक्रमांतू आमगेलो टसाची तांगेले संदेश आनी चडती म्हायती आतां आयकून येवया. सकड भक्त बांधवांक पुत्तूर नरसिंह नायक हांव अत्यंत प्रितीन वंदन करता. आजी हांव आमगेले यूथ ऑफ GSBचे पर जावन एक कार्यक्रमाचे सांगचे खातीर तुमगेले मुखार आयिल्लो आसा. कसल हें आमी वॉयस ऑफ GSB 4 सीझन केलेले आसा आनी 5 सीझनय प्रारंभ जाता. ताजे मध्येतूं एक नवी रितीरी तुमकां आनंद दिवचे खातीर तशीच परमात्माले बग्गे आशिल्ले तसले पद तुमी आयकूं का. परमात्माले बग्गे पद म्हळ्यार कसले तागेले महिमे बग्गे पुरा कसं भजन आसा दासांकी संतांकी बरयलें आसा त्या पुरा तुमकां पावोवच्याक एक हॉड मार्ग कसो म्हळ्यार भजन. हें भजन भजना मंडळीच्यान करचें इतली चंद करून करतात आमगेल्या समाजात आमगेल्या समाजाक देवान दिलेलो तसले एक व्हड एक शक्ती ती. तशी आमी आलोचन करतना आमकां दिसलें GSB भजन सम्राट खंयची भजनाचे तंड अत्यंत श्रेष्ठ जावन तांणी भजन म्हणटा ती म्हणल्यार आमगेल्या जनाक एक तिळसूचें एक काम आमी करता म्हूण अशी यूथ ऑफ GSBचे आमगेले टिमाक दिशील मितीन हें एक कार्यक्रमा भायर सरलेले आसा. आमी हें एक नवें कार्यक्रम कसलें आमी प्रति एक भजना मंडळीतूं 8 जनान येवयेता भाग घेवयेता. 8 जनाली एक टीम एक 8 जनाली एक मंडळी. त्या 8 जनाल मंडळींतू तबलो हार्मोनियम ताळ हे 3 जाल्यार मागीर 5 जन म्हणटले. 5 जन मात्र कसले म्हणटले आमगेलांतू मस्त जन आसा नवे 15-20 जन आसा नवे म्हूण स्वल्प जन दिसू पुरो. आमी कसले 5 जनांची आमी रिस्ट्रिक्ट केला म्हळ्यार साहित्य स्पश्ट जावन आयकेव का दासांकी संतान बरयले म्हणल्यार एक उद्देशारी 5 जन म्हणून. आतां ताळ मारतलो कोण आसा तोवय तांगेलो तूं भजन म्हणटा ताळय मारता म्हूण जाल्यार आमगेर मितीन कसलेय ताका आमी ऑब्जेक्शन जावना ना. तुमी तबलो आनी हार्मोनियमा वट्टू आनी एक गायक ताजे वट्टू पकवाजकी एक आनेक तबलो घेवन 2 तबलो घेवन म्हणटा म्हूण जाल्यार आमगेल मितीन कसलेय ताकाय ऑब्जेक्शन ना. अंतू वट्टू मेळून 8 जनां आसता. तुमकां 15 तकून मॅक्झिमम म्हळ्यार 20 निमिषां भितर तुमगेले भजना कार्यक्रम तुम्ही मुक्ताय करता. 15 तकून 20 निमिष हांतू कशी भजन म्हणका एक भजने नंतर खंयची भजन म्हणका खंयची देवाल जातर खंयची म्हणका म्हणल्यार एक क्रमार तुमी म्हणली म्हूण जाल्यार असल क्रमाक एक तुमकां एडिशनल मार्कय मेळटा.
ताजे वटू तुम्ही खंयचे एक युनिफॉर्म समवस्त्र घालून येता ती, तुम्ही कशी बसता ती बसतना आनी कशी ते नियम पालन करून भजनेचे अर्थ जावचे म्हणके म्हणटा ती हाजी पुरा वैरी तुमकां चांग अंक अर्थात मार्क मेळचे चान्सस. ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಗೋಕರ್ಣ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले तृप्त मुद्राधारण कार्यक्रमाचे एक दृश्य पळोवन येवं नवे. जगदोळगे सुत्राण अखिल गुण सद्धाम मध्वनाम जय जय जगत्राण जगदोळगे सुत्राण अखिल गुण सद्धाम मध्वनाम आवकच्छपरूपದಿಂದಲಂಡೋದಕದಿ ಓ ವಿಧರಿಸಿದ ಶೇಷಮೂರುತಿಯನು ಆವವನ ಬಲ ಬಿಡಿದು ಹರಿಯ ಸುರರೈದುವರು ಆವಾಯು ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುರಾಯನು ಜಯ ಜಯ ಜಗತ್ರಾಣ ಜಗದೊಳಗೆ ಸುತ್ರಾಣ ಅಖಿಲ ಗುಣ ಸದ್ಧಾಮ. आमगेल्या समाजाच्या चेडूवांक वेद पुराण आमगेली संस्कृती आचार विचार संप्रदाय विचारांतूय माहिती जावका तांकां आसक्ती येवका ज्ञान वाडका म्हणचे खातीर बेंगलोरचे काशी मठांतू क्विज कॉम्पिटिशन दवरलें आसा. तें कसलें कशें चल्लें म्हूण पळोवन येवया. गुड. नेक्स्ट गंगा अवतरण दिसाक हे स्वाम्याक दीक्ष दिली. गंगा करेक्ट. वेरी गुड माय वर्ताजी. नेक्स्ट धन्वंतरीला अवतार म्हणजे आमगेले खंयचे स्वामी ते स्वाम्याले वृंदावनाचे हनुमंत मुखार भुवनेंद्र तीर्थ. लास्ट क्वेश्चन. वेंकटाचलं वंदेहं वेदान्तवेद्यं वेंकटाचलं वंदेहं वेदान्तवेद्यं. ओके हे आमगेले एक स्वाम्यान कोच्ची देवस्थानाचे प्रतिष्ठे संदर्भ जाली बरयलेले. हे खंयच्या स्वाम्यान बरयलेली वेंकटाचल वंदेहम हांकां तुमकां न्ही हांकां डी खंयच्या स्वाम्यान बरयल्ले नाही सुरेंद्र स्वामी नाही नाही ओके ओके तेच ते मायक हात करता रस एक मायक दी मायक गिरीश मायक मायक दी रिकॉर्ड पुढे जा मायक दी माधवेंद्र स्वाम्या करेक्ट. माधवेंद्र पूजित ओके ओके फाइन. माधवेंद्र स्वाम्या बरयल्ले. ओके आता ऑडियन्स राउंड. The audience are like this. Audience round. Ujjwal. व्यासस्तोत्र Hello. व्यासाष्टक वेंकटेश्वर स्वामी बरयल्ले. व्यासाष्टक कसं करले वर्धेन स्वामी बरयल्ले म्हणून. अमेरिकांतू अशे मूल कडपाडीचे डॉक्टर कृष्णा शेणी हांणी तांगेल्या आनू आनी अम्माल उडगासा खातीर एक बरें काम करतसाची त्या चेडूवांक स्कॉलरशीप दिवचे. कडपाडींतू तांणी हे स्कॉलरशीप कार्यक्रम दवरलो ताजी एक झलक आतां पळोवन येवया. बहुशः आम्ही
नयमपल्ली विद्याकल्प कार्यक्रमा वेळारी स्वाम्याल मुखांतर एक गांवाक यो म्हणून सांगून एक थीम फुडल्या वर्सा अनवेल केलेलें आहे. म्हाका दिसता कृष्ण शेणे मम्मान तें एक सार्थक करून दाखयलें म्हूण म्हाका दिसता आसा. इत्या म्हळ्यार तागेले गांवां येवन त्या गांवच्या जनांक त्या यंगस्टर्सांक कसं की एक चांकर कमळल एक उद्देशारी आयचे हे एंडोमेंटाचे एक विचार जावन एक कार्यक्रम आपयलेलो आसा. एक भारी संतोशा विशय. सगळ्यांची आमगेले भारतांत कोंकणी भास उरलोचे 0.19% म्हळ्यार प्रति 1000 2 जन कोंकणी भास उलयताले. तांतूय त्या कोंकणी उलयतलो क्रिश्चन मुस्लिमय आसाची प्लस हिंदूंगेल पैकी 42 पंगड आसा. म्हणटना आम्ही GSB हंतू कितले जन आसा पुरोची कोंकणी उलयताले ಒಟ್ಟು सगळ्यांची 30-35 लक्ष जन आसा म्हणून धरल्यार आम्ही बहुशः 6 to 7 lakhs मॅक्झिमम खंयचे गांवां वचाच. कितले जन चड म्हळ्यार लॅक दवरल्यार 2000 जना वयर दांटवना. आमी लेखचे मस्त 1000 कटले ना म्हूण 2-3 हजार जाल्यार कश्टार जाले. तशें आसतना आमी एक मायक्रो मायनॉरिटी कम्युनिटी मात्र न्हय आमकां सरकाराचे GSB लोकांक कसलेय रिजर्वेशन जावो कसलेय बेनिफीट जावो सहाय जावो मेळतना म्हळ्यार आमकां आमी सहाय कोण घेवका आमगेले जनान आमकां सहाय कोण घेवका. सेल्फ हेल्प ग्रूप म्हणटा पळय तशी आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपा वरीची आमगेल समाजांतू आसल्यार खंय GSB लोकांक गेले 5% जन सहाय जावका जाल्यार जन आसचे पुरो. 95% जन मिडल क्लास आनी अप्पर क्लास आसाच. 5% लोवर लेवलार आशिल्ल्यांक आमी ಸ್ವಲ್ಪ एक 20 वर्सां मट्टाक जेव्हा आमी आदारसून घेवन वयर आयले म्हण जाल्यार आमी एक डेव्हलप्ड कम्युनिटी जाताची इता म्हण म्हळ्यार आज एज्युकेशन पूर जनांक आसा. ते तिकून हें एक आमी चिंतन मनान दवरक जाल्यार विशय. Couple of words about my older brother Padmanabh Shanai and my Honni. When I was going to elementary school through high school, the 3 years, I was a very bad student in the elementary school. I was not a good student. I am sure a lot of GSP kids go through this cycle. You don't have to be the best every time. So I was not a good student. I was not worst student, but I was not the best student. But when I went from SVS elementary school to high school, in those days, there were 2 different buildings. So something happened to me. I decided I was going to get into computer area and I was going to change that field completely. How would I change it? Develop state-of-the-art chip technology. I had decided that when I was in the 8th grade. But it was very difficult to do that because of my grades and financial condition and environment in the house, which is I could not study. So that time I went to my brother Padnapanna and his father was still alive, Pandrang Bappa and Maushi. I went to them and said, they had a bigger house, they had upstairs and they had electricity. I didn't have electricity in my house. I used to sometime go and study on the road in the light. Sometime I'll climb the trees, study on the trees. One time I was on the tree and I fell down. It's not a joke. This is the kind of environment I grew up. So luckily, Padnapanna and his father, parents wanted me to come to their house. They told me, you have to come to our house, study upstairs. Upstairs is all yours. Come anytime. We just want you to do well. तुम्ही इतलो वेळ पळयलेची GSP समाचार
हर एक आयतारा सकाळी 8:30 तुम्ही हे कार्यक्रम आमगेल्या यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड यूट्यूब आनी फेसबुकांत पळोवेत आनी तुमकांय तुमगेल्या गांवांत जाल्ल्या GSP समुदायाक पावत जाल्यार खंयचेय एक सुद्दी आस म्हूण जाल्यार ताजे व्हिडिओ ना फोटो विथ कंटेंट आमकां आमगेले हे फोन नंबराक व्हॉट्सअप नंबराक पेटवयत आनी मेलय कोरयत ते आमी मुखारचे आयतारा घेवत तसले एक प्रयत्न करताची तुम्ही इतली वेळ पळयले GSP समाचार मुखारचे GSP समाचारांतू आपास मेळया सगळ्यांकय देव बरें करो.